पीसीओडी स्किनाचे कितें मातशें तातूंत तुमी मातशें भाश्य करात मॅडम. बरोबर. सो आता हे पळय जे पिरियड पळय बेगीन येवपाक लागल्या, तुमी म्हणला तशें तांची मॅच्युरिटी बेगीन जाता. बरोबर. म्हणजे खाणा जेवणा लागून किंवा तांचे एक्सपोजर चड आसा, दे बिकम मॅच्युअर फास्टर. बरोबर. सो ताका लागून तांचें सगळें बेगीन जाता. सो आनी जे आपली आरोग्याची काळजी घेना म्हणजे जंक फूड खाऊन वजन जांचें वाडटा, सो ताका लागून किंवा तांच्या इम्प्रॉपर डायटा लागून किंवा इम्प्रॉपर स्लीप, उदक सारकें पिनात, म्हणजे नाका आशिल्लें कोल्ड ड्रिंक्स बी चड पिता, उदक कमी पितात, शुगर लेवल्स चड घेतात, म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स, पेस्ट्रीज, तांकां ते गोडसाण, आयस्क्रिमां, चॉकलेटी, सो हे सगळें केल्ल्या कारणान तांचे ओवरीज आसा पळय तातून जे एवरी मंथ एग येता पळय ताका आमी हे म्हणटात ओवम म्हणटात, ते तांचे बरोबर येना. आनी जर ते आयले ना जाल्यार पिरियड नॉर्मली पिरियड एवरी मंथ येवपाक जाय, कित्याक ते ओवम एवरी मंथ भायर येता, पिरियड येता मागीर. सो हे जर भायरूच आयले ना जाल्यार मागीर तांकां नेक्स्ट म्हयन्याचो पिरियड येना, तो स्कीप जाता. आनी अशें करून तांचे सगळे ओवरीन बारीक बारीक सिस्ट तयार जातात. ताका पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिसीज म्हणटात. आनी हे जे सायकल आसा दॅट प्रोड्युसीस युअर इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. आनी जर ते ओवम आयलेत ना, इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन तयारूच जावचे ना. ते जर तयार जाले ना जाल्यार ताजे कातीचेर भरपूर परिणाम जातात. सो पयलीं म्हणजे वेट गेन जाता, पिरियड सारके ना, तांचे गळे काळे जावपाक लागता. ताका एकांथोसीस नायग्रिकन्स म्हणटात. गळो काळो जाता, दाट जाता, व्हडले व्हडले चामखीळ येवपाक लागता. हे आमकां 12-13 वर्सांचेर सुद्दां दिसता. मागीर हेअर फॉल सामकें कॉमन. पीसीओडी जाले, हॉर्मोन इम्बॅलन्स जालो की हेअर फॉल जावपाक लागता. केस गळपाक लागतात सादेपण सगळ्यांच्या लक्षांत हेअर फॉल म्हणजे केस, हांगचे फुडले केस तांचे कमी जावपाक लागता. जे आमकां मागीर म्हणजे एल्डरलीन जे दिसपाचें आसता ते आमकां अर्ली एजीन प्रीमॅच्युअर दिसपाक लागता. मागीर तिसरें म्हणजे वेट गेन जाल्ल्यान तांचे खाके काळे जातात, तांकां भरपूर स्ट्रेच मार्क्स येतात. आतां हालींचे भुरगे खूबच आपल्या स्ट्रेच मार्क्स आयले, पूण पळयत जाल्यार तांचें वजन वाडलां, तांकां पिरियड सारके येनात, आनी हे सगळे बाकीचे सिम्पटम्स तांकां जावपाक लागतात. तांकां मुमरां येतात, सगळे तोंडाचेर अर्ली एज मुमरां येतात, आनी सामकी मोठी नोड्युलोसिस्टीक टायपाची एकणी येतात. केंस येतात, नाका त्या जाग्यार केंस येतात. सो बायलांक खाडकेचेर, अपर लिप हरशीं केंस आसनात, पूण तांकां अपर लिप केंस येतात, हांगा खाडकेर केंस येतात, ताका आमी हिरसुटिझम म्हणटात. सो ह्या पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोमा खातीर आमी केंस गळप, मुमरां येवप, नाका थंय केंस येवप बायलांक, वजन वाडप, गळो काळो जावप, खाके काळे जावप, स्ट्रेच मार्क्स येवप, अशा तरेची भरपूर आमी कातीची दुयेंसां ह्या पीसीओडीक लागून आमी पळयतात. बरोबर. म्हणजे इनफॅक्ट आता पीसीओडी म्हणजे ते पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन डिजीज नाही, ते सिंड्रोम असत त्यांचे, म्हणजे दे हॅव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स.